आयज लास्ट डे होप सो हाल्या धाडटा म्हणून सांगिला घरा आनी सकाळीं येयलोले बरें येयलोले पावना वता जिवा बरना जोर येयला आतां डॅडी येवपा आसलो सांजचो आतां हॉस्पिटलान रावपा डॅडी फोन मारून सांगितलं तूं आनी येनाक म्हणून कित्याक फाल्यां धाडटा सांगलें न्हू सो फाल्यां धाडटा जाल्यार म्हळ्यार सकाळीं पावतो केन्ना कित्याक म्हाज्या जिवा सांपना जोर येयला म्हाका आतां आनी घरा गेले जाल्यार बाबा मागीर तेका ओडटलो जोर बेटर हांव आयज हिंग रावल्यार कशें दिसोलें म्हाका सो आयज हांव हिंगा रावतलें घरा वचपाना आतां शिरो ऑर्डर केलो ऑलमोस्ट जालें आयज 6 दीस जाले हॉस्पिटलान मेंटली काबार जाला फिजिकली काबार जाला काशेरीन आनी मेंटली स्ट्रेसान काबार जाला व्हिडिओ शूट कोता खरें खबर ना घालतो काय घालची तो आनी आयज बरें येयलोलें की राती कोण रावपा काय प्लॅन ना हालो रोबो कांय हाडूं ना आनी एक बरें आहलो कित्याक आयज तुमकां हाव टू स्टार्ट युट्यूबाचेर व्हिडिओ शूट कोता म्हाजे वास बंद ना जालें सो हांव न्हिदलें हांव मागीर मातशें आनी आतां मागीर उठून ताका चाव घेवन येयली ती मातशी पोकार वचची पडटा च्या व्हरपाक आयज फायनली डिस्चार्ज मेळटा आयज म्हागे बर्थडे आनी थँक्यू टू फॅमिली तुमी उगडास दवरून म्हाका विश केलें म्हणून म्हाका कितू हें जालें की हांव तुमगे लायफान कितू तुमकां इम्पॉर्टंट हर सांगोता हितून यूट्यूब फॅमिलीन विश केला फिन मागीर म्हाका लेट मॅसेज धाडला कित्याक तो हॉस्पिटलान आहलो न्हू सो तेकाय ब्लेम कोन्ना पूण तेणे मागीर म्हाका लेट मॅसेज धाडला पूण यूट्यूब फॅमिली मेंबरांनी म्हाका पयलीं विश केला बरें दिसोत म्हाका आनी सेकेंड थींग ऑपरेशन बरें जालें सगळें बरे भाशेन जालें नर्सीन बी बरें ट्रिटमेंट दिला बरें केअर केला नर्सीन डॉक्टरान सगळें बरें आमी आशिर्वाद हॉस्पिटलान आली मार्गां बरें ट्रिटमेंट जाला सगळें बरे भाशेन जाला थँक्यू सगळ्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमगे प्रेयर्स आहलोले तेका तुमी प्रेयर्सान दवरलेलो तेका बेगिना बरें जाल्या पुरो म्हणून आतां सक्सेसफूल ऑपरेशन जालां पूण आतां तेका रिकवर जावपा एटलिस्ट 3 to 4 months वयतो म्हूण सांगलां व्हडलें ऑपरेशन जालें तेगेलें आनी आतां घरा वयता हांव हॅप्पी आहा कित्याक सकाळ न्हू बाब भरपूर रडटालो म्हाजे बारा म्हाका सोडून आहलोलो हांव सकाळीं बेगीन येयलोलें रडटालो आपूण येवपाक म्हळ्यार मामा वचनाका मामा डोंट गो म्हणटा दादा केन्ना येतलो मागीर दादा कामींग कोतालो म्हळ्यार तो मीस कोता बाबा तेका मेफीक सो आतां फायनली आमी वयताय घरान हॅप्पी हा दिनपार म्हळ्यार पावतली आतां तेका लास्ट ड्रेसिंगा येला आनी मागीर तो चोयता डॉक्टर कितें सांगो तो ड्रेसींग जाल्या उपरांत आनी तुम घरा पावोन मागीर मेळटा हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल आनी आयज सगल्यांक थँक्यू म्हणून सोदता सगल्यांनी म्हाका विशीस केले म्हणून आयज म्हागे बर्थडे 29 जानेवारी म्हागे बर्थडे आनी बाबागे बर्थडे आमगे 22 एप्रील सो बाबागे विडियो ऑलरेडी अपलोड केलोलो आहलो फर्स्ट बर्थडे सो म्हाका न्हू आतां मॉनिटायज जाले उपरांत म्हाका कॉपीरायट येयले बाबागे बर्थडेक ते सॉंग्सा लागोन सो हांवें बाबागे बर्थडे डिलीट मारलो आनी हांवें तेका परतून अपलोड करूं ना आनी आयज हांवें म्हागे बर्थडे दिसा बाबागे बर्थडे अपलोड केला 29 जानेवारी दिसा ओके सो खूब जाणां बाबा विश केलो तो बाबागे बर्थडे 22 एप्रील सेकेंड बर्थडे तेगेलो आनी वचूय हा चिप्स खाता हाय गायस एवरीबडी विश्ड यू टुडे हॅपी बर्थडे सेड अच्छा बाबाज बर्थडे इज ऑन 22 नॉट टुडे आनी आयज कांय स्पेशल एसच कांय करूं ना कित्याक आमी दिनपरां आतां पावल्या आनी खूब जाणां म्हाका विचारतालीं मेफी कसो आहा काय म्हणून मेफी आनी बाबा कसो आहा म्हणून मेफी बरो आहा हांव फूल डिटेल्स दिना तुमकां जस्ट सांगता अपडेट कशी की मेफी गेले न्हू एक व्हडलें ऑपरेशन केलां तेजे उपरांत थिंग ऑपरेशन केलो तेजें ऑपरेशन केलें आनी हिंग येवन सगळी टेस्ट बी करून सो तेगे आनी कितें मेळ्ळें सो तेगे व्हडलें ऑपरेशन केलां आयज केलें तेगे 27 केलां तेका लागून हांव पावना जाल्यार सकाळचें वयतालें सांजचें येतालें आनी डॅडी राती कोण रावतालो आनी ऑपरेशना दिसाच हांव दा रावलोलें ओके आनी मोदेन दीस आनी कांय सांगिना तुमकां सो सेलिब्रेट एज सच कांय कोरना बर्थडे आनी आतां जालें 5 आमी 4 कितें घरा पावले आनी थिंगा जेयले हॉस्पिटलानू जेयले थिंगा हॉटेल आहला थिंग लागीं आहलो थिंग शीतकोडी हाडून मागीर नर्स पळय सकाळीं आहलो डिस्चार्ज पूण डिस्चार्ज दिता म्हणल्यार टायम जालो थिंगा मागीर नर्स म्हणून तुमी जेयाय कितें हायाय आनी मागीर वसाय म्हणून आनी
सो थिंगासोन जेवण हाडलें हांवें कित्याक दोन घालसून जेवण वतालें सकाळचें आनी राती कोण मागीर डॅडी घेवन येतालें तें जेवण सो भायलें आमी तितू आमी भायलें हें करून नाहलोलें नाजाल्यार झोमेर म्हाका नो संवय आहा म्हाका भूक लागता टेंशन बी जालें न्हू कहलें प्रेशर येयल्लो म्हाजेर सो म्हाका टेंशनान हांव बुके कितें कितें खाता गिता मागीर हांव झोमेटो आनी स्विडी कितें तशें म्हणटा झोमेटोचेर मोस्टली ऑर्डर कोत्तालें कितें खावपा शिरो डोसा बी तसलें ऑर्डर कोत्तालें झोमेटोचेर बी सगल्याचेर सो मोस्टली तेजेर ऑर्डर करून खातालें कितें कितें हाडून पडटलो आनी काल न्हू राती कोण इकरांक कितें सुमार शॉर्ट जालो घरा कडेन आनी लायटू गेली लायट गेली आनी मागीर चोयल्यार भायर मिटेर पडलो आसलो सो मिटेर काडलो मागीर म्हाका न्हू सेल्फ इंडिपेंडंट केला डॅडीन सारकें सेल्फ इंडिपेंडंट केला मागे पेरंट्सान अशें लायटीचें बी म्हाका काम कोडटा बल्ब बी चेंज करपा ना वायर 3 पिन्सांनी बी घालपा म्हाका कोडटा हांव सेल्फ इंडिपेंडंट आहा म्हाका आतां अशें कोणाचेर डिपेंड ना म्हाका सगलें शिकयलोलें आहा सो राती आमगे तें शॉर्ट जालें तें तितलें मारेल जावना पूण भायर वचोन हांवें मागीर तें हें वयर काडलें मिटर पडलो तो मिटरवर काडलो आनी आतां तें कामां हाडला सगळ्या मेसा सो पळोवया आतां मागीर केन्ना सेलिब्रेट कोत्ता तेन्ना तुमकां मागीर शेअर कोत्तलें ते लायटीचें न्हू थिंग शॉर्ट जालो खंय थिंगा सो ते लायटीचें काम कोत्ता आतां डॅडी आमी वचे पयलीं काम चालू आहा लायटीचें आनी वचोय देना आनी हांव तेगे टॉयज तें काम मोटोली वय आमी येताले न्हू आमगे कोपेला एक सेकेंडा हांदो चुकोलो पडपाक गाडयेचेर बरो मोठो हांदो पडलो रस्त्याचेर मातशें मुखार पावता पळटो हिंगा आमगे कोपला कडेन पळटो म्हळ्यार आमकां राखलीस आमगे गाडयेन सेंट मायकल आहा सेंट मायकल स्टॅच्यू आहा सेंट मायकला मादर मेरिया जिजस आनी तातून आहा 10 जाणांचे कोपेल ते आमगे कोपला कडेन आमगे वाड्या कोपला कडेन 10 जाणांचे कोपेल थिंगा सालवार जाली बरो हांदो चुकोलो मोठो मातशें एक सेकेंडा मातशें फाटल्यान हें लागोलें पान लागोली आसतो गाडये पूण ती पानां मॅटर जायना पूण तो मोठो हांदो आहा तो स्कीप जालो एक सेकेंडा थिंग सालवार जाली आनी आतां गाडी येवन मेफी न्हिदोला तेका दिसान तूं रेस्ट घे म्हणून हॉस्पिटलान जॅम बी तितू बरी जावना न्हू आनी आमी कुडका घरा येयल्या चिचोण घरा वचोनाय कुडका घरा येयला आनी हिंगा नर्स बी अरेंज केला तेका ड्रेसींग बी करपाक आनी आतां 8 दिसान तेका पोतून आपयला आनी चिचोण घरा आमी मागीर वयतलीं आतां मातशें ब्रेक घेयलो आहा सद्याक हिंग रावतलीं आमी पीस ऑफ मायंड जाय आमकां कित्याक सगलें हें जालोलें आहा न्हू अप एंड डावन जालोलें आहा सो पीस ऑफ मायंड इज मॅटर जाता म्हाका आतां सद्याक आनी थिंगा सगलें हें जातोलें पूण सद्या हिंग रावलें आनी तूं म्हणटली बड्डेआ व्हिडियो बी खायना काय बड्डेआक कांयच करपा ना प्लॅन आहलोलो आयज केक बी हाडून कातुरपा ड्रेस बी आनी मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबरान गिफ्ट केलें न्हू सो तेणी गिफ्ट केला ती क्लच बी घेवपा पूण कांय ना प्लॅन ना आतां सद्याक मागीर जिवाकूय बंद ना कांय केक बी कांय कापपाक मे बी फुडें मागीर केन्नाय कोत्तोली सेलिब्रेट कोत्तो जाल्यार मागीर तुमकां दाखयता बाबागे बड्डे बरो ग्रँड कोत्तोलें हांव सेकेंड बड्डे तेगे बड्डे एप्रिलान येता सो तेगे बड्डे प्लॅन केला तेगे बड्डे बरो करपा चोवया कसो कितें जाता तें अशें कितें जायना जाल्यार पुरो म्हणटा पोतून आनी आतां तो हाडपडला आनी कमेंटाचेर तूं म्हाका विचारल्यार बाय हांव कमेंट रिप्लाय मे बी कोच्ची ना कितें कहलें कात कितें तें हांव आनी कितें शेअर करपा ना तें शेअर केल्यार एक तें 4 जाताय न्हू तेका लागून लायटमॅन येयला लायटमॅन चोय लायटमॅन वयच वोटा तसो कोता लायटमॅन कितें चोय तेका चोय फेस एक्सप्रेशन चोय तेगेली हूंय चोट रे तोस आहलो हातीन चोय चोट कहो तेका न्हू हितून येलो न्हू हेडपा चिल्ड्रन्स पार्कान सो थिंग चोयलें न्हू तेणें कशें चोडपाचें तें बी सगलें चोयलां आनी आतां आपूण चोडटा आपूण मस्ती करता आतां डॅडीयान तो लायटमॅन पोतून गेला की सामान हाडलो तो बी शॉर्ट जालो खंय पोतून सामान हाडलो तो आनी मागीर फेस बी न्हू सुजलोलें आहा मे बी टायर्डनसा लागून दिसता तोंड अशें मोट्टें जाला सुजोलां खंय समजना कशें सुजोलें मे बी हॉस्पिटलाचें बी मागीर म्हाका अशें हॉस्पिटलाचें बी चोय तुवें पोतून गेलो आपुणूच चोडटा धरून वयत चोडटा हितू मस्ती कोता तो तेगे हेडपाचें न्हू तें
आनी तोंड सुजलोलें हा म्हणटालें न्हू अर्जुना आनी आतां मम्मी म्हणलें बाबा मातशें चोय म्हणून मातशें हाडपट म्हणून आतां जालें 5:30 आनी आतां मातशें न्हिदोता तोंड चड जालो हा सुजलो हा म्हणून ओके मागीर मेळटा तुमकां आयज वाज हाडलें मडगांवसून पोत्तून एक ऑपरेशन दिसा हांव रावलो राती कडेन ना जाल्यार डॅडी रावतालो हांव सकाळीं वयतालें सांजचें येतालें हेर स्कीन केअर मागीर हांवें गायलोलें हांव सकाळीं वयता 8 राती कोण 9 बी येता म्हणून मागीर राती कोण डॅडी रावता तेज पगली आनी दिसाचें हांव रावतालें आनी म्हाका दिसाचें एक पाटी लेट जातालो पावपाक कालान हांव लेट पावलें डॉक्टर येवन गेलोलो मागीर ड्रेसींग बी करता तेन्ना हांव फुड्यान रावनालो हांव भितालें तें म्हाका तसलें कांय एक्सपिरियन्स ना न्हू अशें म्हाका बाबा जाला तें एकूच हॉस्पिटलान एक्सपिरियन्स रादर देन दॅट केन्ना अशें हॉस्पिटलान वचों ना बाबा जाला तो आमगे GMCन जालोलो हांव GMCन मागीर सगळें GMC कित्याक GMC आमगे बरी आमकां बरो ट्रिटमेंट मेळ्ळा आयज बायन आमकां बरो ट्रिटमेंट मेळ्ळा GMC बाबा गेले प्रेग्नन्सी फूल 9 म्हयने प्लस बाबा जाले उपरांत मागीर बाबा जावन मागीर बाबाक चॅकअपा बी वतालें म्हाका सगळें बरे भाशेन जालां GMCन अशें कांय हें ना वखदां बी सगळें फ्री थिंगा वखदां बी फ्री आहलें चॅकअप फ्री सगळें फ्री आहलोलें कांय पयशे मोडून ना आमी बाबा आनी अशें आयकलां दुसरे कडेन बी पयशे बी घेताय म्हण बाबा घेत कांय ना आनी हें मेफी गेलें आहा तें ऑपरेशन तें प्रायवेट बिकॉज ते थ्रू तेगे कामाचे थ्रू न्हू तें ताका लागून तेणी डॉक्टर दिलोलो तो आमी हें केला कन्सल्ट केला पूण तेणी बरो ट्रिटमेंट दिला आमकां अशें कांय ना हें न्हू सिस्टरी बी बऱ्यो आहलोल्यो सगल्यांनी बरे भाशेन ट्रीट केलां कितलेय पाटी आपयत जाल्यार न्हू येतालीं धांवोन रोखडी येतालीं बरे भाशेन डॉक्टर बी बरो आहलोलो सगळें बरें आहलोलें मोर देन ते दीस कांय आनी सांगीन तुमकां रिगार्डींग तें ऑपरेशन कात कितें तितलें परमिशन ना आनी बरें दिसना आनी कितें बसून शेअर करता मागीर बेश्टें हें जाता न्हू ताका लागून आतां चोवया आतां कितें बाब मेफी बरें जाल्या उपरांत कितें एक प्लॅन केलो आहा चोवया कसो कितें जाता अशी आयज प्लॅन केलो आयज बरी आवटिंगा वयतो म्हण म्हाजे बड्डे तो बरो जालो न्हू म्हणल्यार हें सेकेंड ऑपरेशन सपनान मागीर चिंतून आलें सेकेंड ऑपरेशन तेका पडटो म्हणून सगळी टेस्ट जाल्या उपरांत तेका सेकेंड ऑपरेशन करचें तेजे पयलीं आमी प्लॅन केलेलो की वयतो म्हणून बरी आवटींग त्या म्हाज्या बड्डेक एकूय बड्डे मेळपी नाहलेलो केन्ना नाका ताजो बड्डे सेलेब्रेट केलोलो तेंच्या घरा व्हडलो केलोलो बड्डे राती कोणें केलोलो पार्टी केलोली आनी तेन्ना बाहेर मेळपी नाहलोलो आतां उठोन चोयता कशें कितें जालें तें आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका कमेंटान सांगा ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा हाल्यार चोयता हाल्यार कितें खूंय वयतो जाल्यार ब्लॉगिंग्स कोत्तोलें ना जेवणाचे रेसिपीजूच हाडटा ताका लागून तुमगे जेवणाच्यो रेसिपीज हाडलोली ह्या दिसांनी बॅक टू बॅक जेवणाच्यो सगल्यो रेसिपी प्लस दिसा 2 रेसिपीज घालतले हांव कित्याक खूब रिक्वेस्ट आहा आनी खूब रेसिपीज आहा लॅस सिजना पयलीं म्हाका कंप्लीट करपा जाय त्यो सगल्यो ओके काय जाता बाजरा वयता व्हडलो काय हांव बाबा आनी डॅडी मातशें कितें कितें हाडपा सामान सो तुमकांय दाखयता मेळटा मागीर मिठू केक तरी काडल्यो हे आयज हाडलें 3 वाज आयज आमगे शॉपिंग जालें थोडे मेफीचे गेले थोडे हेचे ड्रेसिंगाचे सामान घेवपा जाय आसलें फार्मासीनसून गेले आनी थोडेशें कितें कितें सामान घेयला हें काडपा नाहलोली हेका हाडा आतां शी आयशी गोईंग होमशे ना हाडपा नाहलोलें तो आपूण येवपा हें जालो मम्मा कामींग खंय वयता जालें न्हू 8 दीस जाले हॉस्पिटलान येता वयता तो घरा आसता न्हू तेका खंय व्हरोना तेका लागून तो बेजार जालोलो तेका लागून तेका हाडा बाजरा आनी थोडेशें सामान घेवपा येयलोली मेफीचें आतां डायट सारकें फॉलो करपा जाय न्हू डॉक्टरान दिलें तें तेका लागून थोडे वॅजीस व्हरो येयलोली शॉपिंग केला जे मामीन आनी तेशी तेणी पूण थोडेशें कितें कितें हांवें म्हाका जाय तें हाडूं येयला ताचे आतां तुमगे शूटिंग बी करूंक जाय रेसिपी बी शूट करूंक जाय त्या रेसिपी शूट बी केलो ना आनी न्हू बाब सगळे ओळखीत येता आमकां पावली एपार घेवन सगलो आनी मेफू आनी बाबा येलोलो
सो आनी व्हडलो कोण नाका एपार कितें हाडलो काय हळशी हाडून ना आनी आतां तेजी रेसिपी शूट करता ताका लागून हांव गेलोलें एपार हाडून ती रेसिपी हाडून तुमकां दाखयतलें ओके सूप रेसिपी ती हॉट आनी मागीर सो व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो कमेंटान सांगा ओके आनी हाल मेळटा हाल्याचे ब्लॉग आतां तुमकां ब्लॉग्स मेळटले कुकिंगाचे प्लस ब्लॉगिंग दोनूय मिक्स करून घालतले टिल देन बाय गायज.